नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो। गोंयच्या पारंपरीक व्यवसाय भायल्या राज्यांतल्या लोकांनी येवन घेतल्या ताब्यात। भायल्या व्यावसायिकां खातीर गोंय जाला दुबय। तरणाट्यांनी स्वता व्यवसाय करचो सुरू, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। भंडारी समाजाच्या आदल्या समितीन 10 मेच्या आमसभेचेर बहिष्कार घालपाचो घेतला निर्णय। प्रशासकाच्या नेमणुकेक दिला उच्च न्यायालयात आव्हान। म्हापशा एकतानगर वाठारात मैदानाचेर खेळटाना भुरग्यांमदीं जाल्ल्या वादाक लागून 2 शेजाऱ्यांमदीं जाली मारामारी। 2 शेजाऱ्यांनी एका शेजाऱ्याचेर बडी आनी फुलांच्या वाजान केलो हल्लो। दोनूय फामिलीचे परस्पर कागाळी केल्यात दाखल। म्हापसा पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू। मुरगांवच्या फामाद पिकनिक स्पॉट म्हणून वळखुपी हॉलंड दर्यादेगेर साचला कोयर। दर्यार येवपी पर्यटकांनी दवरची नितळसाण मागतात थळावे। म्हापशा बाजारात गणेश बेकरीत लागलो उजो लागून दुकानातल्या सामानाचो लासून जालो गोबर। उजो पालोपेदान उजो हाडलो नियंत्रणात। आणि 70 अवकाळी पावसाची हजेरी। चक्रीवादळान घरांचे चप्पर गेले उबून। झाडांची जाली पडझड, व्हडा प्रमाणात लुकसाण। आता खबरो विस्तारान। गोंयच्या पारंपरीक व्यवसाय जे पयलीं मूळ गोंयकार करताले ते व्यवसाय आता भायल्या राज्यांतल्या लोकांनी येवन ताब्यात घेतल्यात। देखून भायल्या लोकांचे गोंयांत दुबळ जाल्ले आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो। राज्य आनी केंद्र सरकार तरणाट्यांक उद्देजक करपाचो आनी उद्देजकांक आदार दिवपाचो यत्न करतात। तरणाट्यांनी नोकरे फाटल्या वचचे परस स्वता व्यवसाय सुरू करपाचो तरी विचार करचो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आमी ल्हान बिझनेसाचो सुद्धा विचार करपाची गरज आसा। आमी तो जर बिझनेसाचो विचार केलो ना जाल्यार आमी केन्नाच बिझनेस करूंक शकचे ना। म्हणून आमचे जे सगळे ट्रेडिशनल बिझनेसीस असले जे पयलीं मूळ गोंयकार करताले ते बिझनेस सुद्धा सगळे कोणी तरी खंयच्या तरी बाकीच्या स्टेटींतल्यान येवन ते बिझनेस हे तांच्यांनी आपूण तांच्यांनी टेक ओव्हर केले। म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, बिझनेस खंयचोय ल्हान आसा, बिझनेस खंयचो बारीक आसा, बिझनेस खंयचो तुच्छ आसा हाजो विचार करचो न्ही। तो बिझनेस सपोर्ट करपा खातीर तुमकां जो सपोर्ट जाय, सपोर्ट यंत्री कशा दृश्टीन सपोर्ट जेका आमी म्हणटा, तुमकां कदाचित फायनान्शियल सपोर्ट जाय, तुमकां कदाचित टेक्नॉलॉजी वायज सपोर्ट जाय, तुमकां कदाचित आमी म्हणटा की लिगल सपोर्ट जाय, तुमकां ट्रेड आनी मार्केटिंग हे कळपाक जाय। म्हणून आयचो प्रोग्राम आसा एक तर आपूण नोकरी करची आनी नोकरी करची ना जाल्यार तिने आपूण बिझनेस करचो आनी आपल्या कडेन जी स्कील आसा ती स्कील वापरून बिझनेस करचो। बीइंग अ गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट, देयर इज अ वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज इज अवेलेबल की आमी जेन्ना आमी अशा पद्धतीची बिझनेस करपाची भावना तकलेन दवरतले तेन्ना जे पॉसिबल आसा। आनी आमी यंग भुरगे जे आयज ITIनी शिकता, जे आमकां प्लंबिंग कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा, आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा। आज सोदले सुद्धा जरी आसत जाल्यार आमकां प्लंबिंग कॉन्ट्रॅक्टर मेळना, आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर मेळना। ओके, आमकां हे जर खंयसर करतले आसत जाल्यार आमी काम सुरू करपाची गरज आसा। स्मॉल बिझनेसीस आमी सुरू करचे, ज्या निमित्तात जे निदान नवीन यंग एंटरप्रिनर्स तयार जावपाक जाय, जेका हँड होल्डिंग आमचे अंडर द रॅम्प स्कीम आमी हे सगळे प्रोवायड करता। द एंटरप्रिनर्स दे आर रेडी टू हँड होल्ड यू, कसो करपाचो कितें करपाचो म्हणजे आमी एंटरप्रिनरा कडेन लावन दिता। तेय तुमकां जे आसा पळय न्हू मदत करपाक तयार आसा। भंडारी समाजाची 10 मेक नियोजित केल्ली वर्सुकी सर्वसाधारण सभेक बहिष्कार घालपाचो निर्णय गोमंतक भंडारी समाजाच्या आदल्या वांगड्यांनी घेतला। प्रशासकाची नेमणूक करपाच्या सरकाराच्या निर्णया आड आमी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्या आणि न्यायालयाचो निर्णय मान्य नाशिल्ल्याचे तांच्यांनी स्पश्ट केले। एजीन थंयसर इलेक्शन घेवचें ना म्हणून कोर्टाक सांगलें, कित्याक सुरेश लक्ष्मण कलांगुटकर हेणी स्टे मागलेली आनी ते स्टेजीर तेणी लास्ट टायमार म्हणजे लास्ट मोमेंटाक उबो रावन सांगलें की एटॉर्नी जनरल तेणें सांगलें एडमिनिस्ट्रेटरचे वतीन की आमी तो अजेंडान घेयना म्हणून, आनी त्या प्रमाणे अजेंडा घेयना म्हणून आयज कॉरिडोरामूय येयलो, पेपरान नोटिसूय येयला की तो अजेंडा ना म्हणून। आनी दुसरी गोश्ट, जी ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटराक पळय काडल्या ती एडमिनिस्ट्रेटरान
एज पर बायलॉज सगळे फॉलो करूंक जाय. म्हणजे बायलॉजा प्रमाणे तेणी सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय. बायलॉजा प्रमाणे जर तेणी गोश्टी करपाक जाय जनरल बॉडीच्यो, जाल्यार तेणी पयल्यो म्हणटा पळय ते लास्ट जी जनरल बॉडी जाल्ली गेल्या वर्साची ते तेणी पयलीं मिनिट्स वाचपाक जाय, कन्फर्म करपाक जाय. दुसरें ऑडिट रिपोर्ट सबमीट करपाक जाय. पूण तेणी ते कांयच अजेंडान घेवंक ना. घेयनासतना तेणी डायरेक्ट मेंबर लिस्टाचे व्हेरीफाय करतलो जावं आनी कितें करता म्हणून ते मेंबर लिस्टाचे तेणी तो अजेंडान घेतला. मेंबर जे आसता ते जनरल बॉडीक व्हेरीफाय जायना, ते एक्झिक्युटीव कमिटी करता स्क्रुटनी आनी मेंबर करता. एक गव्हर्मेंट ऑफिसर जो गव्हर्मेंटाचो रिटायर म्हणजे जावं तो कामाक आहा ताका अपॉयंट करून एंटायर 12 तालुक्याचे तो कशें कितें व्हेरीफाय करपाक शकता मेंबर? फाल्यां आनी कोण येतलो भंडारी समाज म्हणून ताका तो इन्क्लूड करूंक शकता ना, करूंक शकना. म्हणून जी पळय तेणी कितें पद्दत आहा ती तेणी पळय जे कितें जनरल बॉडी आपयल्या दोनूच तेजे पॉयंट आसले. एक तो आनी दुसरो जनरल बॉडी इलेक्शन ठरोवपाचें. इलेक्शनाचो मुद्दो तर गेलोच. आतां तोय जो कितें तेणी पॉयंट घेता आनी सगळे जे पळय कितें आमचे रिन्युअल नासतना ताका अपॉयंट केला जावं तो पयशे ताका सरकारान हें करता, तो पयशे कितले विथड्रॉ केला कितें तें हांव सगळें कोर्टाच्या मार्फत हें करतलो. प्लस जे 20A सरकारान जे एमेंड केला ते हांव चॅलेंज करतलो. कित्याक प्रत्येक एडवोकेट आमकां सांगता की तुमी 19 कम्युनिटी आहा आनी सोसायटी अंडर 1860 सोसायटीच्या अंडर रजिस्ट्रेशन केलां, तेज्या पलीकडे हो जो कितें कायदो केला सरकारान हो तुमकां घातक आहा म्हणून आमकां, तेन्ना हो तुमी चॅलेंज करचोच पडटलो. तेन्ना आमी तो चॅलेंज करतले. म्हापशा एकतानगर वाठारांत मैदानाचेर खेळटना भुरग्यां मदीं जाल्ल्या वादाक लागून 2 शेजाऱ्यां मदीं मारामारी जाली. बिरेस्तारा सकाळीं भुरग्यां मदीं खेळटना बाचाबाची जाल्ल्यान ह्या दोनूय फॅमिली मदीं रातची मारामारी जावन एकल्याक गंभीर दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 शेजाऱ्यांनी एका शेजाऱ्याचेर बडी आनी फुलांच्या वासान हल्लो केलो. गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत दाखल केल्या उपरांत ताका GMCत दाखल केलो. दोनूय फॅमिलीच्यो परस्पर कागाळीत दाखल केल्यात. म्हापसा पुलीस घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. भुरग्याची झगडी घराकडे आणि शेजारी आसले न्हू दमकारा म्हाज्या भयणीक मारलो तेंच्यांनी. तिजो म्हाजो धाकटो भुरगो आहा पळय तो घरा वयतालो तेंगे खेळपाक न्हू. शेजारी म्हणजे घराचे घर ते कोण तेणें म्हाज्या भुरग्याक थापड मारलेले, पूण म्हाज्या आवयन म्हाका कांय सांगूंक नासलें मारले बिल्ले म्हणून. तो दीस गेलो आनी आयज घरा कडेन झगडी आनी म्हाका फोन मारून आपयलो. मागीर म्हाज्या भयणीकूय मारलो केस बीस धरून आनी म्हणलें चल गो हॉस्पिटलान कंप्लेंट बी कर. तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. मागीर हांव साणें घरा गेलो आनी हांव बोल्लो हेंची बाडा चालूच आसली. हांवें म्हणलें कित्याक बाडा करता, कितें जालां काय म्हणलें. हांव एकटोच घरान चेडो बाडा कित्याक करता हे तें म्हणलें. ती म्हाका बुरशी गाळी म्हणूंक लागली म्हाज्या आवयक बी. म्हणजे एकदम बुरशे म्हणजे हांव उलोवंक शकना त्या गाळी. हांवें म्हणलें चल आसूं पाड म्हणलें चल भुरग्यांची न्हू. हांवूय मातसो बडबडलो कित्याक म्हाकाय तिडक येयल्ली. हांवूय बडबडलो म्हणल्यार हांवें गाळयो सोवल्यो. मागीर तेंच्यांनी कितें केलें म्हाका कांयच खबर ना. हांव वचलो आमच्या गॅलरीन कंपावंड सोडून आमची गॅलरी पयसा गॅलरीन बसलो. येयले 10-12 जाण येयले तेच म्हाका मारूंक स्टार्ट केले दारान घुसून गॅलरीन. येयले तेच म्हाका मारूंक स्टार्ट केलें. म्हणजे म्हाका हेच ना उलोवपाक चान्सूच ना. हांव म्हटलें तूं कितें उलयता गो, कितें कळटा तुका उलयता तें म्हणून हांव ताका सांगपाक गेला जाल्यार तेणी म्हाका ओडून म्हाजी केस बी सगळे ओडून म्हाका हांगासर नस अशी दाबली हातीच्यांनी. कांकणां बिकणां फोडून नाकटां लागल्या इथं नाकटां तेची नाकटां इथं हे पळया नाकटां बिकटां लागल्या. ते जालें मागीर तेची सासूमाय म्हणाली हे करूं नाका मिटया आमचें तोंड करून उबी राहा म्हणून आमी कंप्लेंट करूना. भुरग्या भितर आमी पडूंक जाय. आतां आमी घरान नासतना म्हाजो भाव एकटो थंय बसलेलो गॅलरीन आसतना भुरग्यां वांगडा तेंच्यांनी आमच्याच घरांतले दाणे घेवन म्हाज्या भावाक मारले.
ते सदाच झगडते, हे लावून देतात आणि मागे बसतात. आणि मी ते त्यांना मोठ्या माणसाला सांगायला गेले ना, ते आम्हाला ऐकत नाही. असू दे, आम्ही पहिलीपासून भांडलो नाही, असू दे असं म्हणतात हे. मग सकाळी हिला सांगितलं, मी तुला मारले, तू कंप्लेंट कर. हे त्याच्या बाबाने आईने पाया पडली, आई येऊन तिला हात फिरवली म्हणून तिनं कंप्लेंट केली नाही. हे चूक आमची. दुपारीच कंप्लेंट केली असतं तर हे मध्ये पडले असते. ते बघून नस दाबली पुरीचं माझ्या ह्या मोठ्या मुलीची. आणि त्या आता त्यांच्यानी हे बाहेर आला एकदम आणि बुरशा गाळ्या घालायला लागला, घाणीट्या गाळ्या घातला. कोण? राजान गाळी घातला. राजा म्हणजे इमाम हुसेन. चितले की हे इथले मारचे ना म्हणून. आणि तो पडलो, ढकलले आणि आडवं पडल्याबरोबर दांड घेऊन मारीच रावलो. आवाज येऊन लागलो खटा. कोणा सगळी शेजारी येईल म्हणल्यावर ते लोक पळून गेले. कोणा हाडले ते लोक कोणी देऊन नाही. ह्या दोघांनी भावानी मारल्या. राजान चढ मारले. याशिना कोण करते, इमाम हुसेनान चढ मारला आणि राजाने याशीन. तुमची पहिली बिन किती झगडी आली? काहीच झगडी ना, कसली झगडी ना. वो बोलती है मेरी बहू जब भाग के गई है जड़े के साथ, तू भी चली जाए जड़े के साथ, ये गलत होता है इसका मन. जब वो मेरे को बोली तो मैं भी बोली चल मैं जा रही हूँ जड़े के साथ, तू भी चल. बोली झगड़ा बच्चों की वजह से ये चालू हुआ. किसने? तो एक दूसरे को मारते हैं. बच्चे मार रहे थे. हाँ, एक दूसरे बड़ों ने को. अभी शाम को बच्चों का झगड़ा बोल रही थी तो तू भी चल मेरे साथ. बोली तू इतनी बात की, इतना लंबा की. तो वो जो उसकी बेटी है बड़ी वाली आके मेरे को बोली कि तू मेरे माँ को ऐसा क्यों बोली. जब मैं बोली तेरी मम्मी जब मेरे को बोल रही तो मैं भी तेरे को उसको बोलूंगी ना. ये बात इतनी बड़ी बात जब मेरे को बोल रही थी तो मैं भी उसको बोली. तो आके एकदम चप्पल काट के सर पे मारी. तो मैं भी उसको सब बाल घसीटी, इधर में कुछ भी हाथ नहीं लगा. तो मेरे को लगा इधर भी लगा. बंगड़ी जब टूटी तो उसको भी लगा होगा. जब बंगडी जानबूझ के कोई तोड के चुबाता नाही. माझ्या कुशीक जे पळयतात तुमी हे हांगासर एक घर जावन आसा आणि तशेंच रायटान म्हाज्या आनी एक घर जावन आसा. सो अशें ह्या दोन्ही नेबरां मदीं जी आसा ती आयज झगडी जाली. झगडी ही 2 पारच्यान तेंची चालूच आशिल्ली आनी झगडेचे खंय तरी एक सादोसो कोच जावन आशिल्लो. म्हटल्यार दोन्ही घरांतली भुरगीं आनी दोन्ही घरांतली भुरगीं जी वांगडा खेळटाली आनी भुरग्यांची जी सादी झगडी आशिल्ली तेचें आयज रुपांतर व्हडल्यांच्या झगडे मदीं जावन खंय तरी आयज सारकीच तो वॉयलंट एक झगडी जावन एक सारको वॉयलंट ताका वळण येवन सारको हांगासर म्हणटात तो एका घरांतल्या मनशांनी दुसऱ्या घरांतल्या मनशाक दाण्यांनी आनी जी हांगासर झाडांचे वाज त्या वाजान मारून जो आसा तो सारको भयंकर असॉल्ट त्या मनशाचो केलेलो आसा. तो मनीस जो आसा ताका सध्या डिस्ट्रिक्टान शिफ्ट केल्लो आनी डिस्ट्रिक्टांतल्यान ताका फुडें जे आसा ते जीएमसीन शिफ्ट केलेलो आसा. म्हापशा बाजारात गणेश बेकरीत उजो लागून दुकानातले सामान उज्याच्या रेवाड्यात सापडले. वेळारूच उजो पालोवपाक यश आयिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. उज्याक लागून कितले लुकसाण जालां हाचो अदमास अजून मेळूंक ना. सो आम्ही आमचे जे इक्विपमेंट्स कटर बी आसा ते आम्ही यूज करून आम्ही शेतरा कट केला. बिफोर दॅट यू इन्फॉर्म द पुलीस पर्सन जावंक जायना. सो ते येवच्या पयलीं आमी कट केलें गेलो तेन्ना कट करून आमी शेटर ओपन केलें. व्हडलो आहलो चड दिसना सो हांवें सामान जे कितें अवेलेबल आहा आनी उदक मारपाचें CO2 यूज करून भितर जो ओवन जसो दिसतालो आमकां ओवनाकूच सुद्दां उजो तो ओवन उजो आमी कंप्लीट एक्सटिंग्विश केलो. बिरेस्तारा अचकीत पडिल्ल्या अवकाळी पावसान वाळपय आणि सत्तरीच्या कांय भागांनी हाजेरी लावन बरेच लुकसाण केलें. ठाणेच्या हिवरे बुद्रुक गावात चक्रीवादळाक लागून बरेच लुकसाण जालें. कोणाल्या घराचे छप्पर जाल्यार कोणाल्या घरांचेर झाड पडून बरेच लुकसाण जालें. पळयात वाळपय सत्तरीत अवकाळी पावसान केल्लें लुकसाण. बेरेस्तारा अचकीत आयिल्ल्या अवकाळी पावसान वाळपय तशेंच सत्तरीच्या कांय भागांनी हाजेरी लावन बरेच लुकसाण केलें. कांय वाठारांनी व्हड जाल्यार कांय कडेन कमी प्रमाणात पावस पडलो. ठाणेच्या हिवरे बुद्रुक गावात चक्रीवादळाक लागून बरेच लुकसाण जालें. देवकी देवू गांवकर, कृष्णा गणेश गांवकर हांच्या घराचेर आंब्याचें झाड पडून छप्पर कोसळ्ळें. अंजली अनिल गांवकर हांच्या घराचे पत्रे, गोपिका गोपाळ गांवकर हांच्या घराची कौलां हुबोवन गेली.
तशेंच हेर कांय घरांचे बरेच लुकसाण जालां. फाटल्या सप्तकात लेगीत वाळपय नाणूस हांगासर चक्रीवादळाचो फटको बशिल्लो, जाल्यार फाटल्या म्हयन्यात शिरसोडे आनी सुरंगुली लेगीत चक्रीवावसात वाळपय 70च्या भागांनी बरेच लुकसाण जालेले आसा. काल एक मोठे वादळ झाले, चक्रीवादळ, आणि त्या वादळात आमच्या गावाचे हिवरे गावाचे खूपशा लोकांची घराचे नळे गेले, 2 घरांचे आमच्या पणस पडले, आंबे पडले आणि खूपशी लुकसाण जाल्ली आसा. आमचो एक गरीब गांव आणि ह्या गरीब गांवांत आणि हे वादळ जाल्या कारणात खूपशी लुकसाण जाल्ली आसा आणि आमी सगळे आमचे पंचायती इन्फॉर्म केल्ले आसा आणि तलाटी आमचो हांगा पावल्लो आसा. तशेंच आमचे फायर ब्रिगेड पावोन तेंच्यांनी आयज झाडां कटींग केल्ली आसा. तशेंच आमचे आमदार पर्या मतदारसंघाचे आमचे आमदार आमची भाभी तेंच्यांनी हांकां इन्फॉर्म केल्या बद्दल हांकां इन्फॉर्म केले आणि तेंच्यांनी आयज बेगिनात बेगीन येवन तेंच्या मनशांक धाडून तेंच्यांनी इन्क्वायरी केली आणि तेंच्यांनी सांगलां की बेगिनात बेगीन हांव तुमचें हें काम करून दिता अशें म्हणून सांगलां. भाभीक मी मना पासून देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी हे मदतीचो हात आमकां बेगिनात बेगीन दिलो आणि आमच्या गरिबांक तेंच्यांनी खूब सहकार्य केलें. त्या खातीर मी तांकां धन्यवाद म्हणटा आणि तेंच्या कार्याक बरी उर्जा मेळची आणि तांकां सगळ्या कामाक यश मेळचें. देव बरें करूं. वाळपयच्यान सपना सामंता सयत गोमंतक टीव्ही. बांदाच्या दुरुस्ती कामा निमतान मयेच्या तळावयलो रस्तो सध्या येरादारी खातीर बंद केला. दुरुस्ती जाय मेरेन म्हळ्यार सादारण चालू मे म्हयनो मेरेन ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी खातीर बंद दवरतले असो अदमास आसा. मयेच्या तळ्याच्या धडेर आशिल्ल्या बांदाची दुरुस्ती करतात. ताका लागून तळ्यावयलो रस्तो सध्या येरादारीक बंद केला. या रस्त्या वयल्यान सदांच यो वच करपी गाडयो चालकांक दुसऱ्या रस्त्या वयल्यान यो वच करचें पडटा. खबर नाशिल्ल्या गाडयो चालकाचो मात गोंधळ जाता. मजगती लोकांनी सहकार्य करचे असो उलो आमदार पेमन शेठ हाणें केला. जो मैन तलाव जो आसा तेजे बांद जो आसा हेजे स्ट्रेंथनिंग वर्क चालू आसा. गेल्या वर्सापासून हे काम चालू आसलें आणि वयले जे काम पुराय जाल्लेलें आसा आणि हो जो मेन बंदारो जो आसा बांद जो आसा हेजे रिपेर वर्क करपाचें काम आतां म्हणजे मनसुनान जेन्ना उदक कमी आसता त्याच टायमार ते करप आसता. जी लायनींग खराब जाल्ली म्हणजे त्या बांदांक स्ट्रेंथनिंग करपाचें लोखंड घालून हेका कॉन्क्रीट करपाचें आहा हें काम सुरू जाल्लें आहा आणि तेका लागून लिगली ह्या बांदांक बंद करपाचो हो रस्तो बंद करचो अशी आमकां कलेक्टरान ऑर्डर दिल्ली आसा. त्यामुळे हो रस्तो तात्पुरतो लायनींग कंप्लीट जायसर तात्पुरतो बंद दवरतले. जे चोडणा सुद्दां आमचे येणारे ट्रॅव्हलर्स आसतले, नार्वेचे आसतले, दिवचले वचपाक सोदता त्या लोकांक थोडेशें डायवर्शन घेवचें पडटलें. म्हणून आयज हो रस्त्याचें डायवर्शन ऑलरेडी ऑफिशियली दिल्ले आसा. लोकांनी हेची नोंद घेवची. चोडणाचे आनी नारळाचे लोक किंवा इतर लोक जे मैल तळ्या वरसून दिवचले वचणारे लोक आहा न्हू हेंच्यांनी हेची दखल घेवन थोडें डायवर्शन करून थोडेशें तात्पुरते जे डायवर्शन फक्त तलावाच्या स्ट्रेंथनिंग कामा खातीर घेतलेलें आहा हे ताका लागून सोंसचें अशी विनंती. तलाव आसा तो मयम लेक थंय आमचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनी ते रोड ब्लॉक जाल्लो आसा. तेन्ना जे लोक नार्व्यां वयता तशेंच तोंडा वयता तो मेन रोड आसा आणि तेंच्यांनी जंक्शनान केलें थंय तेंच्यांनी लोक ब्लॉक केला हे वाटेनी आनी सिग्नल केला. ते म्हाका सिग्नल खंय आसलेलें डेम्पो गेट आसा न्हू थंय ट्राफीक धरपाक जाय आसलें आनी थंय स्टॉप कितें तरी प्रोविजन करूंक घातलेलें. लोकांचे खूब हाल जाता. लोक थंय येतात थंयच्यान परतून वयता आनी आतां नार्व्यां कशें वयपाचें तोंडा कशें वयपाचें अशें इतरून लोकांचे पब्लिकाचे खूब त्रास जाता. म्हणून हांव मातशें रिक्वेस्ट करता की हेजेर कितें तरी सरकारान हे उपाय दवरपाचो. म्हणजे डेम्पो गेट आसा थंय तरी कितें प्रोविजन दवरपाचें. थंय कोण तरी होमगार्ड हें काम कमीत कमी 1 म्हयनो तरी चलतलें तळ्याचें. तेन्ना सगळे कोण वयपी आसा नार्व्यां चोडणा हे ते मयम लेकच्या रोडा वयल्यान वयपाचें ना. रोड आसा तो सारको थंयच दवरला. मेन एंट्री आसा वयर डेम्पो गेट आसा न्हू थंय एक ट्राफीक दवरपाचो आनी थंय सायनबोर्ड दवरपाचो की फुडें कोण नार्व्यां तोंडा वयता न्हू तांकां रोड हो ब्लॉक आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. अस्तंत बंगालांतल्या वेंचणुके उपरांत जावपी हिंसाचाराचेर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान खर निशेध केलो. तशेंच गोंय सरकाराच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आनी निवृत्ती वेतन धारकांक अर्न्ड वेज एक्सेस सुविधा पुनर्वसन मंडळात कायम पदां तयार करप आनी मल्टी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग सेंटरा खातीर व्हड निर्णय घेतला.
वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत हिंसाचाराक उर्बा दिवप चुकीचें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. भारत हो लोकशाय देश आनी लोकांचें मत सगळ्या राजकीय पक्षांनी मान्य करपाक जाय अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर आनी पेन्शनरां खातीर अर्न वेज एक्सेस आनी पगार पेन्शन एडव्हान्स सुविधा सुरू करपाक गोंय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. हाचे खातीर इन्स्टेप सायनर्जीज प्रायव्हेट लिमिटेडा कडेन MOU करपाक 5वी लायट दिल्या. ही येवजण नेटान चालीक लावपा खातीर स्वतंत्र एजन्सी नेमल्या. आसाम आनी अस्तंत बंगालांतल्या सोपूत घेवपाच्या सुवाळ्याक आपूण हाजीर रावपाची म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिली. गोंय पुनर्वसन मंडळात वेगवेगळ्या खात्यांत 23 कायम पदां खातीर करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोवा मल्टी प्रॉडक्ट प्रोसेसिंग सेंटराचे संचालन आनी देखरेखी खातीर गोवा लायव्हलीहूड फोरमची अंमलबजावणी एजन्सी म्हूण नेमणूक केल्या. ह्या प्रकल्पा खातीर वर्साक 1 कोटी रुपयाची व्यवस्था जातली अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळ बसकेत दिली. Especially for the scholarship purpose, which is the government of Indiaची. ओके, हो सर्क्युलर जो आसा पळय न्ही, हो सर्क्युलर तुम्ही सगळ्या जाणांनी पब्लीश करचो. मुद्दामून म्हणजे परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल, वोकल, इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक, फोक डान्स, भरतनाट्यम, कथक, ओके, फोक डान्स फ्रॉम गोवा, ड्रामा अँड थिएटर, त्याचबरोबर बाकीचे दशावतार अँड अदर ट्रेडिशनल परफॉर्मन्स हाच्या खातीर तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स दिता, हे स्टायफंड दिता, हे शिकपाकूय बी. आणि अंडर दीज स्किम्स जी सिलेक्टेड जाता ते चिल्ड्रन्स, इट इज स्टायफंड फ्रॉम द 3,600 टू द ट्रेनिंग फीज 9,000 पर्यंत ही दिता. सगळ्या जाणांनी त्याच्यात 30 मे पर्यंत हे अप्लाय करपाक जाय. शिकपाच्या हांगात वेगवेगळे कडेन जे शिकता भुरगे तांकां इन रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन्स आनी ताच्या खातीर ते करता. हाज्या भितर Cabinet given the approval for the Goa Livelihood Forum as the implementing agency for the operation, management, maintenance of the sustainable development Goa product processing centers and financial support of the 1 crore rupees. जे गोवन या ब्रँडाच्या सकयल वेगवेगळ्या बायोडायव्हर्सिटीच्या अंतर्गत जे प्रोजेक्ट तयार जाता त्या खातीर गोवा लायव्हलीहूड फोरम ही आमी एजन्सी केल्या. ताका ट्रेनिंग, मार्केटिंग, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा पळय न्ही बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाच्या अंडर काम करतले. Approval for the Goa rules of admission of the postgraduate degree course of the Goa University at a Goa Medical College. OBC हितूंतल्यान जे पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक डिग्री कोर्सीस दिवपाक जाय आसले ते. डॉक्टर पोनराज हांकां कन्सल्टंट म्हणून आमी परत रिअपॉइंटमेंट केला, रिटायर्ड जाल्ले. न्यूरोसर्जन. रिस्टोरेशन ऑफ द 2 ज्युनियर सिव्हिल इंजिनियर इन द हाऊसिंग बोर्ड, तांचे 2 पोस्ट हे केले ते रिस्टोर केला परत एकदा. Addition of the 23 post in the various category in the Goa Rehabilitation Board. No, it is a permanent post in the Goa Rehabilitation. No. The Goa Rehabilitation Board is a separate entity. Autonomous body. Execution of the memorandum of undertaking with the Instap Synergy Private Limited, providing the earned wages access and a salary for the pension in advance facilities to the government employees and the pension of the government of Goa. सगळे फास्ट ट्रॅक करपा खातीर दिस एजन्सी हॅड अपॉइंट. फास्ट ट्रॅक करपा खातीर इन शॉर्ट केल्लें आसा. इट इज फ्लेक्सिबल लायन क्रेडिट एक्सेस इन एनी टायम ड्युरिंग द मंथ एंड द एम्प्लॉई एंड पेन्शनर्स कॅन ड्रॉ फ्रॉम देअर earned salary from the monthly pension basis eligible for definite in the government of Goa. आजच्या कॅबिनेटात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे अभिनंदन जालें. 3 राज्यांचेर NDAचे सरकार आयिल्लें आसा. दोनूय कडेन शपथविधीक हांव आसामूय वचपाचो आसा आनी वेस्ट बेंगालूय वचपाचो आसा. टेंटेटिवली 9 तारखेक वेस्ट बेंगालचे आसा आनी टेंटेटिवली 12 तारीख प्रपोज्ड डेट तेंची. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
मांडवी न्हंयच्या कॅसिनो व्यवसायासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान म्हत्वाचो आदेश दिला. नव्या कॅसिनोक मांडवी न्हंयत प्रवेश मेळोवपा खातीर तशेंच सध्याचे परवाने हस्तांतरीत करपा खातीर आतां न्यायालयाची आदी परवानगी घेवची पडटली. ह्या प्रकरणात न्यायालयान सगळ्यांची बाजू आयकून घेतल्या उपरांत फुडली सुनावणी 6 जुलयाक दवरल्या. मजगतीं कॅसिनो कंपनीन सर्वोच्च न्यायालयात वचपाची शक्यताय मतींत दवरून याचिकादारांनी पयलींच खबरदारी दाखल केल्या. हाका लागून याचिकादारांची सुनावणी घेनासतना खंयचोच एकतर्फी आदेश दिवचो ना. गोंयच्या उदकायर आधारीत क्षेत्राक नवो आयाम मेळटलो. वॉटर मेट्रो प्रकल्पा संबंधी एक म्हत्वाची घडणूक उजवाडाक आयल्या. कोची मेट्रो रेल्वे लिमिटेड पंगडान केल्ल्या संभाव्यता अभ्यास अहवालात पहिल्या टप्प्या खातीर 7 मार्ग सगळ्यांत चड कार्यक्षम आसा अशें स्पश्ट केलां. ह्या प्रकल्पाक सुमार 85 बोटींची गरज आसतली आनी सध्याच्या 40,000 वयल्यान 45,000 मेरेन सुमार 1 लाख मेरेन प्रवाशांची संख्या वाडूंक शकता असो अदमास आसा. मजगतीं केंद्र सरकाराच्या समन्वयान हो प्रकल्प मुखार व्हरपाचे यत्न सुरू आसात आनी मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकल्पांत रुची दाखयल्या. ह्या प्रकल्पाक चालना दिवपा खातीर मुख्यमंत्री बेगीनूच प्रधानमंत्री कार्यालय आनी केंद्रीय मंत्र्या कडेन मेळटले अशी म्हायती मंत्री सुभाष फळदेसायन दिली. कुचेली खून प्रकरणाच्या संबंधी फुडल्या तपासा खातीर म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 2 आरोपींच्या पुलीस बंदखणीत 4 दिसांची वाड केल्या. एरन फेर्नांडीस आनी रामप्रसाद अजित कुमार गोइन ह्या दुबावीत आरोपींक शुक्रारा न्यायालयासमकार हजर केल्ले. त्या उपरांत तांच्या पुलीस बंदखणीत वाड केली. टी टाइम खबरो हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड जावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात.